फोंड्या बस स्थानकाचे काम सरकारान बेगीन पुराय करचे. मनसून तेकलो तरी बस स्थानकाची दुर्दशा तशीच आसा. हाचो लोकांकूय बरो त्रास जाता. बेगीन काम करचे ना तर आंदोलन करतले म्हण दुर्गादास कामत हांची शिटकावणी. RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. 9 महिने तरी झाले, 7 फावटी तरी हायलाईट केला आसतलो सगळ्या मिडियान, पण अजून हाचेर एक्शन कांयच जायना. कारण कितें तें कांय कळना. अजून राजकारण खंय मुरलां तें. आतां सद्या आमच्या फोंड्या पावस पडून रस्ते मुरल्या, तशें खंय तरी मुरलां काय दिसता म्हाका. गायडलायन्स फॉलो करपाची कोणाची तयारी ना. गव्हर्मेंट हें इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल म्हणटा. डेमोक्रेसी म्हणटा हाका, पण हांगा डेमोक्रेसी कांय ना. दिस इज हिपोक्रेसी. हांगा कोणाक कांय पडिल्लें ना. जाल्यार 4 मंत्री आसतना जी हालत जाता हें पयलीं हांसपाचें दिसता आमकां. हे विदूशक काय अशें दिसता म्हाका आज. तुमकां जे नेमल्या मंत्री म्हणून केल्या इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नेम काय म्हणून फक्त मंत्री म्हणून तुमकां टॅग लायला मंत्री म्हणून. वा तुमकां जर गरज आसा तुजो अभिमान मंत्री म्हणून तुमकां केल्या, एका तरी मंत्र्यान हांगा येवचें फाल्यां आनी पळोवचें का ही परिस्थिती कितें कितें. हांगा हो रस्तो हांगा आसा एप्रोच रोड आसा. पयल्या परस खूब खड्ड्यांनी भरलात. बसी येता वता तांकां खळखळे जाल्लो पळयलात. थंय कांय हांगा स्ट्रीट लायट्स ना आनी कसले हांगा सेफ्टी फिचर्सूच ना हांगा. दुसरी गोश्ट हांगा जो विशय दुर्गादास आनी विराजान काडलो, म्हणजे दोगांनी फाटले कितलेशेच म्हयन्यान म्हाका दिसता वर्स वर्स काडत आसात. मिडियांनी खूब जाणांनी ते हायलायटूय केलात. पण हो विशय मंत्र्यांच्या जावं संबंदीत अधिकाऱ्याच्या कानार कित्याक पडना आनी कसो पडना म्हाकाय कळना अजून बरें. कारण हे तर पयल्या परस इतलो मोडपा आयिल्लो हांचे इतलो बोवाळ घातलो म्हणटरी मात तरी खंय तरी उबे दीस काम सुरू हालचाल जालात. पण हे काम एक्चुली पळोवपाक हातीन घेतल्यार 2 म्हयन्यान काम जावपाचें. आतां पावस येयलो, पावस सुरू जालो आयच्या नवय, तरी पूण हांगा पत्रे ना पळय. हे कितें चल्लां. फोंड्यान आमगेले सगळे फोन मान दवरला आनी काल आमगेले एक मंत्री सांगता कितें यू हॅव टू बॅर इट वीथ बिकॉज वी वॉन्ट डेव्हलपमेंट म्हणून. सरळ म्हणटा तो तुका डेव्हलपमेंट जाय म्हणून मातशें तुका सोंसात म्हणून. आतां फोंडेकार सारके 7 ते 8 वर्सां फोंड्यान फोन सोदतात. पयलीं सिवरेजी लागून, मागीर गॅस पायपा लागून आनी आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अंडर केबलिंगाक लागून. म्हणजे लोकांनी फकत भोगत रावपाचें काय न्ही. आनी तुमी तेजें हें काम सुरू करता आसतना कित्याक तुमी ऑक्टोबरात सुरू करून एप्रील मे पर्यंत सोपयनात. पावस हो एवरी इयर जुनान सुरू जाता आनी ऑक्टोबर पर्यंत आसता. हें तुकाय खबर आसा. तुमचे पेपर वर्क ऑफिशियल कितें वर्क आसा तें तुमी पावसान करात आनी वर्क ऑर्डर ही ऑक्टोबरान दियात आनी सी दॅट यू कंप्लीट द वर्क बाय 15th of May. If contractor is not listening, government has to pull them up. कॉन्ट्रॅक्टराक पेनल्टी घालात न्ही. कायद्यान सगळ्यो गायडलायन्सूय आसात. कॉन्ट्रॅक्टर जर म्हणजे बेजिकली फॉलोअप करपाचें ना. 4 मंत्री आसा, मंत्र्यांक कोणाचें पडिल्लें ना जाल्यार हाजो अर्थ एक जाता की 4 मंत्र्यांचें चलना सरकारान. हतबल जाल्यात 4 मंत्री आनी ते कॅनॉट डेलिव्हर कितें म्हणटात ते रिनोवेटेड पोंडा बस स्टँड. कारण 4 मतदारसंघाच्या लोकांक खातीर हांगच्यान लोक वतात. भुरगीं वतात, पेशंटां वतात, सिनियर सिटीजन वतात, कामाक वतात ते लोक वतात. आनी आज आमी परते ट्वीट केला, प्रधानमंत्र्याक टॅग केला आनी ताका सांगला की तुवें लक्ष घालचें म्हणून. हाचेर मिडिया भावां कडेन मागता की मातशें हायलायट करचें. कारण हांगा राजकारण ना. दीस इज अ पब्लीक इशू. हांगा वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक एक जाल्ले आहात. पूण हायलायट करात तर सरकारचे दोळे उगडचे आनी मुख्यमंत्री कडेन मागता की तुका जर आनी इव्हेंट करपाक जाय जाल्यार इव्हेंट कर बाबा. हांगा हातून एक स्पश्ट जाता की इव्हेंट करतात भारतीय जनता पार्टी मालामाल जाता आनी जनतेचे हांगा हाल जाता. तुमी पळयात न्ही, म्हणजे एक काळजान हें जावपा जाय न्ही. म्हणजे परिस्थिती पळयात. खंय लोक खंय रावतले. म्हाका दिसता कोण तरी दुकानवाले आतां कोर्टान गेल्यात कारण हांगा सारकें कामां करनात म्हणून. हें काम कशें चालू आहा. तुमी क्रिकेट मॅच पळयता आसतले IPL बी. मागीर थर्ड एम्पायर जेन्ना डिसिजन घेवपाक वता बॉल स्लो मोशनान दाखयता. स्लो मोशन सारको स्लो स्लो स्लो. हे ताज्या परस स्लो मोशनान हें काम चालू आहा हांगा. सो नेक्स्ट सेक्शन कितें आसतलें तुमचें? नेक्स्ट सेक्शन कांय ना. लोकांक घेवन हांगा बसचें पडटलें आमकां आनी सरकाराची इज्जत उडोवची पडटली. भर पावसान हांगा बसचें पडटलें आमकां लोकांक घेवन, बायलां भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन. आनी आमी ओगी रावचे नात. कित्याक आमी जो एकदा विशय घेतलो तो तडे पर्यंत लावपाचो आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षाचो निर्णय आसा. आनी जर हे जायना जाल्यार जुलय म्हयन्यान विधानसभेचें सत्र आसा. जाल्यार सरकाराची कशें लज जाता. तुमी हाज्या पयलीं आमी पोंडा हॉस्पिटलाचो विशय घेतिल्लो जो विराजानूय खुबदां हायलायट केल्ले. जाल्यार आमकां मागीर विधानसभेन सरकाराची इज्जत काडची पडटली. म्हणून मागता मुख्यमंत्र्या कडेन सरकारा कडेन एक इव्हेंट करा पूण बस स्टँड बरो करा चकाचक आनी फुडल्या 5-6 दिसां भितर पत्रे घालून हें करात. आनी चेअरमॅनाक म्हणटा की चेअरमॅन असो मनीस बरो तो इज अ गूड पर्सन MLA. ताका म्हाका सांगूंक जाय की मातसो कडक राव. नाल्यार केन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टरान तुजे MD तुमकां विकतले हें कळपा सुद्दां ना.